केला आणि ट्विटाक म्हणला की गोवा मिनिस्टर कर्नाटका केसी भितर इन्वॉल्व आसा आणि ताका बेगींतले बेगीन सॅक करचो. बेसिकली हांवें चीफ मिनिस्टराक सांगलां की चीफ मिनिस्टरान म्हागेल्या ट्विटाची कॉमेंट करचें म्हणून. चीफ मुख्यमंत्र्याक खबर आसपाक जाय की आपल्या मंत्रिमंडळांतले लोक कितले हेजे आसा, कितले भितर घुसपल्ले आसा केन्ना हें मुख्यमंत्र्यान रिपोर्ट दवरचो पडटा. तेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन मागला की म्हागेल्या त्या ट्विटाचेर तेजो कॉमेंट दिवचो म्हणून. एक्झॅक्टली केस कितें? केस म्हजे कोतान ती लोकायुक्तान तेजो जो SIT आसता लोकायुक्ताचो त्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन करून ती केस जो स्पेशल कोर्ट आसता खास करून MP MLA खातीर ती केस त्यांच्या मुखार आसा आनी कंप्लेनंट हो SIT लोकायुक्ता. सो त्या हेजेर आयकल्या त्या प्रमाणे ती हेजे सगळे आर्ग्युमेंट्स बी कंप्लीट जाले आनी ते ऑर्डरीक आसा. कोण हो मिनिस्टर आता? सीएमान सांगचे न्ही, आमी ते सीएमाक मागलां की सीएमान हो कोण मंत्री आनी कसलें मंत्रिमंडळ आसा ते मुख्यमंत्र्याक स्वताक पयलीं खबर आसपाक जाय. गोंयचे आमचे लोकायुक्तूच काबार केल्ले आसा, म्हणजे लोकायुक्तांक वचपाचे वाट सुद्दां कोणाक दवरलेली ना अशें करून ताका विकत दवरलेले आसा. आनीक गोंयाकूय लुटतात आनी गोंयचे भायरूय अशी लूट चालू आसा. तातूंतल्यान गोंयांक कितें मॅसेज वचपाची आयज गेल्ली आसा. हेजेर मुख्यमंत्र्या कडेन परत मागता की मुख्यमंत्र्यान आपल्याला एक रिपोर्ट कार्ड दिता आसतना प्रत्येक मंत्र्याचो हें दिवचो आनी हें सांगचें की हो मंत्री कोण.